वर्सां गेली आमी खटपट करताली आमचे रेनोवेशनाक लागून आनी भाई कडेन आमी सदांच वयताली स्कुलाक लागून की रेनोवेशन आमचें जावंक जाय बेगीच्या बेगीन आनी भाईन तेचेर लक्ष घालून हे काम आमचें बेगीन स्टार्ट करून दिलें तेका लागून हांव भाईचें थँक्यू म्हणटा आनी हे काम बेगीन सोंपोवपाचें पीटीए मेंबर जावं किंवा स्टाफ जावं हे कंटिन्युअसली म्हणजे स्थानिक हांगासले ते कंटिन्युअसली फाटल्यान लागलेले म्हणजे तांकां हे आहले की जातले वा ना कित्याक कितली वर्सां जाली हे पेंडींग आसलेले काम आनी ते बेगिनात बेगीन सुरवातूय जावपाक जाय आसलें कित्याक जेन्ना हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयलो तेन्ना परिस्थिती पळयली जाल्यार खूब वायट दिसता म्हणजे भुरगीं शिकतना कितें जावं शकता आसलें आनी प्रत्येक टायमार 2-3 टायमार आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय हांवें म्हटलें बाबा ते स्कुलाची खरीच परिस्थिती वायट आहा तेंच्यांनी पर्सनली मिटिंग्स PWD डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आनी सगळ्यांक घेवन पर्सनली 2दा मिटिंग्स केल्या ह्या स्कुला विशीं आनी इमिजिएटली स्पीड अप करपाक जाय आनी तेंच्यांनी डेडलायन दिली हे म्हणजे नेक्स्ट एकाडेमीक इयर सुरवात जावच्या पयलीं ह्या स्कुलाची सगळे रिनोवेशन जावंक जाय त्या प्रमाणे हे सुरवातूय जाता आनी आमचे म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर जे आहात ते बेगिनात बेगीन म्हणजे स्कूल स्टार्ट जावचे पयलीं क्लासरूम्स रेडी करपाचे तेंच्यांनी एश्युअर केला ही क्लासरूम्स रेडी जातले आनी बाकीचे भायले कामां जी आहात ती मागीर सुरवात करतले ते तशेंच इलेक्ट्रीक काम जे हे हेतून एस्टिमेटात घेवंक नासले ते सेपरेट एस्टिमेट करून घ्या म्हणून सांगला आनी ते इमिजिएटली हे काम करता आसतना इलेक्ट्रीक कामूय जातले सो म्हाका दिसता हे एकूच गव्हर्मेंट स्कूल आख्ख्या मतदारसंघात म्हाज्या आनी म्हाका म्हाजें एक हे आहा की गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जावं किंवा हायस्कूल आसूं हे सरकारी स्कुलां आहात ती बरी चकाचक आसूंक जाय आनी बरे म्हणजे स्टुडंट्स हांगा एडमिशन्स येवपाक जाय हे प्रमाणे हे बरे रिनोवेशन जावपाक जाय ते प्रमाणे हे जातले हे स्कुला विशीं हांव जाणा गांवचे इमोशन्स खूब एटॅच आहात आनी प्रत्येक घरांतलो प्रत्येक मनीस ह्या स्कुलाक एटॅच आहा ते भुरगे हांगासरूच शिकल्यात आनी हांगाच व्हडले वयर सरल्यात तशेंच ल्हान ल्हान ही भुरगीं आहात तुमी ह्या गांवचें नांव ह्या स्कुलाचें नांव वयर काडटले अशें आशा बाळगत हे स्कुलाचें काम सुरवात केल्लें आहा आयच्यान आनी एश्युअर करता की जे स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं क्लासरूम्स आहा ते सगळ्या भुरग्यांक बेगिनात बेगीन मेळटले जे इलेक्ट्रीक काम घेवंक नासले ते घेवपाक लायला सो ते इलेक्ट्रीक कामूय जातले सो मॅक्झिमम जाता तितले हांगासर जे नेसेसिटी आहा नीड आहा ह्या स्कुलाची ती डेफिनेटली कंप्लीट आनी फुलफील जातली मागता तुमचे कडेन की तुमी मॉनिटर करपाचे सगळ्यांनी आनी तुमी थंयसर रावन सगळे काम आमची हेडमिस्ट्रेस आहा नवीनूच येयल्या आनी आमच्याच मतदारसंघाची आहा आनी ती म्हाका दिसता बऱ्यापैकी हांगासर लक्षय दिता आनी ती सगळे हँडलूय करतली तिका रिक्वेस्ट करता आनी परत एकदा थँक्यू म्हणटा एंटायर PWD डिपार्टमेंटाक तशेंच आमच्या PWD कॉन्ट्रॅक्टरांक तशेंच देवस्थान कमिटी जेंचे देवस्थानाची जमीन ती तेंच्यांनी पयली स्कुला खातीर स्थानीक गांवाच्या भुरग्यां खातीर हे स्कूल इन्स्टिट्यूट उबे करून दिवपा खातीर तेंचो हातभार आसा आनी तेंचो सदांच सपोर्ट आहा तेका लागून तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा हे स्कूल आज जवळ जवळ 60 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी ह्या इस्कॉला खातीर आमी जवळ जवळ ही मागील 3 वर्सां आमच्या PTA आनी SMC मेळोन आमी खूब खटपट केल्या स्कुलानूच न्हू भाई कडेन सुद्दां आमी खूब फावटी पावल्या आनी भाईनूय आमकां 3 वर्सां फाटीं एक आश्वासन दिल्लें की ह्या स्कुलाचें आमी कितें ना कितें तरी बरें कितें तरी करया म्हणून त्या प्रमाणे 2 वर्सां फाटीं एक जवळ जवळ वर्स जालां विधानसभेन सुद्दां भाईन हो प्रश्न हे करून शाळे खातीर मुख्यमंत्र्याकडून सुद्दां आश्वासन घेवन बेगीतल्या बेगिना करून घेता म्हटलें जो थोडो कितें उशीर जालो कागदोपत्री उशीर जातात खरो पण आयज खरोखरच आयजचो एक खरोच उमेदीचो एक क्षण आसा की आयज ह्या शाळेचें जें दुरुस्ती बांदकाम आसा ते आयज ते शुभारंभ जाता आनी भाईच्या हातीन जाता हे आमकां एक खूब आनंदाची गोष्ट आसा तेन्ना आमी भाई कडेन मागता की हे काम जे सुरू करता ते मॅक्झिमम म्हणजे 3-4 म्हयन्या भितर हे तेणी सोंपोवचें आनी आमच्या पालकांक एक खुशीचें वातावरण दिवचें कित्याक फाल्यां जुनाचो म्हयनो आसा त्या जुनाच्या म्हयन्यान भुरग्यांक जास्त प्रॉब्लेम फेस करूंक येवचे न्हू शक्यतो आमी 1-2 म्हयन्या खातीर भाईनच खंय तरी आमकां अरेंजमेंट करून दिवची।